नमस्कार, पळोवया प्रुडंट खबरो। आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो दर पडिल्ल्यान मायनिंग सुरू जावपाक अडचणी। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणटा ट्रकवाल्यांक चाळून घालपाचें चल्लां काम। सेजा म्हणटा नो वर्क नो पे। दोन 2019 मेरेन मोपा विमानतळाचें काम पुराय। मार्च 2016 मेरेन विमानतळा खातीर थारायतले बिडर। सप्टेंबरात कामाक सुरवात। मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयलो गोंय मुक्ती दीस सुवाळ्या वेळार। दुसरे ISL जिखपाक FC गोवाक चेन्नईन FC कडच्यान खर आव्हान। दोन्ही पंगडात घडेगाठ प्लेयर। बरो फुटबॉल पळोवपाची गोंयकारांक संद। आणि बीजेपी सरकाराचो मायभाशेकडेन खेळ। मुळावे शिक्षण मायभाशेंतल्यानूच जावपाक जाय। भारतीय भाषा सुरक्षा मंचाची मागणी। गोंय मुक्ती दिसा निमतान 19 सुवातींनी मंचाचे धरणे। खबरो विस्तारान। आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिनाचो दर देविल्ल्यान मिनेर मायनिंग सुरू करपाक इत्सूक नात। दुसरे वटेन ट्रकवाले मिन येरादारीच्या रेटीक हट्टाक पेटल्यात म्हूण मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मुक्ती दिनाच्या सुवाळ्याक उलयलो। मायनिंग पॅकेजाक विरोध करपी आतां ट्रकवाल्यांक चाळून घालतात अशें पार्सेकार म्हणटा। इतले मजगतीं सेसा वेदांतान पत्रक काडून आपली भुमिका स्पश्ट केल्या। ते म्हणटात अशेंच चल्ल्यार मायनिंग स्थगीत दवरतले। नो वर्क नो पे हे तत्व कामगारांक लागू जातलें। मायनिंग ऍक्टिव्हिटीज सुरू जाले मात्र पण ह्या ओव्हराचो आंतरराष्ट्रीय मार्केटांतलो दर देंवत गेलो आणि ताचो परिणाम असो जालो की मायन ओनर्सूय फुडें मायन एक्सट्रॅक्ट करपाक मोठे उत्सूक ना आणि आमचे ट्रकवाले भाऊय बरो दर मेळना जाल्यार करपाचे ना अशें हट्टाक पेटलेले आसा। जे विधानसभेत तुम्ही हांकां जनतेच्या कराचो पैसो वाडटात अशें म्हणणारे जर थंय वचून कोणाक तरी फुलोवंक लागले हय हय तुमकां जास्त पैसे मेळोवंक जाय नाका लावनी मायनी सुरू अश्यो गोष्टी जे भाशा करतात त्यांच्या तोंडात ही भाषा शोभना। राज्याचे हित म्हणून हांव सांगता पूण एक लक्षात दवरा की बेगिनात बेगीन गोंयान मायनिंग वेवसाय हो कंट्रोल पद्दतीन कायदेशीर पद्दतीन तो जावंक जाय। तातूंत सगळ्या जनतेचे सहकार्य आवश्यक आसा। मायन ओनर्साचे आसात आणि ट्रकवाल्यांचे सुद्धा आसा। इतले मजगती सेजा वेदांताचो कॉर्पोरेट हेड अनिरुद्ध जोशीन पत्रक काडून आपली भूमिका स्पश्ट केल्या। सेजा वेदांता म्हणटा सेजा कडेन रजिस्टर आशिल्ल्या 600 ट्रकवाल्यांक 8 रुपया मिन येरादारी दर मान्य आसा। हे 600 ट्रक कोळ्ळी ते आमोणा सुर्ला ह्या रुटार चलतात। कोळ्ळी ते आमोणा सुर्ला रुटार चलपी 600 ट्रकांक ऑल गोवा ट्रक संघटनेचे प्रतिनिधित्व ना। कंपनीन थारायल्ले 8 रुपया किलोमिटरा प्रमाण येरादारी सुरू जावंक ना जाल्यार सेजा वेदांता कंपनीक वेव्हार बंद करपा शिवाय आनीक पर्याय ना। वेव्हार बंद जाल्ल्यान नो वर्क नो पे हें तत्व लागू पडटलें। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। 2019 वर्सा मेरेन मोपा विमानतळ बांदून जातलो आनी पयली फ्लायट ह्या विमानतळा वेल्यान वतली अशें मुख्यमंत्री पार्सेकार उलयला। 55व्या गोंय मुक्ती दिसा सुवाळे निमतान पणजे जाल्ल्या कार्यावळी वेळार तो उलयतालो। मोपा विमानतळा खातीर मार्च 2016 मेरेन बिडर थारायतले आनी सप्टेंबरात काम सुरू जातलें। नव्या जुवारी पुलाचो बुन्यादी फातर खंय जानेवारीच्या पयल्या सप्तकांत बसयतले। बहुचर्चित मोपा गेली अनेक वर्षां चर्चेनूच आसलो। आमचे सरकार येतेकीर तो मार्गाक लागलेलो आसा। सगळे अडथळे पार करून शेवटच्या टप्प्याक जेतून 5 एजन्सीज फायनलायज जाल्यात स्क्रुटिनायज करून आणि त्या 5 एजन्सीनी आता आपलो फक्त प्रपोजल दिवप आसा आणि तो टेंडरिंगाच्या प्रोसेसाक आमी पावल्ले आसा। म्हज्या अंदाजान येणाऱ्या 15 दिसांत हो टेंडरिंग प्रोसेस जातलो आणि सक्सेसफुल बिडर जो आसा तो साधारणपणे मार्च एप्रिल पर्यंत फायनलायज जातलो। प्रत्यक्ष कामाक सुरवात त्याच्यानंतर आणि 1-2-3 महिन्यांनी ऑगस्ट सप्टेंबर 16 जातली आणि विमानतळाचो पहिलो टप्पो हो 3 वर्षाच्या काळात 36 महिन्याच्या काळात 2019 पूर्ण जातलो आणि पहिले उडाण 2019 पळोवपाचे स्वप्न आमचे तुमचे आमचे सगळ्या गोंयकारांचे आसा ते पूर्ण जातले। वेगवेगळ्या कारणां खातीर बेकायदेशीर घरां जाल्यात आणि म्हणून कसली चूक करून ताणें केन्नाय बांदलेले आसात ते रेग्युलरायज करप हे ह्या सरकारची जबाबदारी आसा आणि ताच्या खातीर कायदो करपाचे सोपस्कार आमी सुरू केल्ले आसात।
येणाऱ्या विधानसभेचे अधिवेशन साधारण जानेवारीत येतले, ताच्या नंतर मार्चान आसतले. आमचो प्रयत्न आसा की हाच्या खातीरचो कायदो हो येणाऱ्या अधिवेशनान आमी बिल हाडटले असो आमचो प्रयत्न आसा. जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जुवारी पुला वयलो, जुवारी नदी वयलो दुसरो पूल आमी सुरू करतात. दुसऱ्या ISL सर्तीत आयतारा FC गोवा घरच्या स्टेडियमात चेन्नईन FC कडेन फायनल खेळटले. झिकोची FC गोवा फातोड्ड्या जैताची गुडी उबारतले असो विश्वास गोंयकार फुटबॉल मोग्यांक आसा. दुसरे वटेन गोंयांत येवन चेन्नईन FC दोनदा FC गोवाक मारल्यात म्हणून मार्को मातेराजीच्या पंगडान फायनली पयलीं उर्बा मेळ्ळ्या. फायनलीच्यो खासा कार्यावळी आयतारा 2 वरांसावन प्रुडंटाचेर पळोवपाक मेळटल्यो. Cada jogador sente de uma forma, isso muitas vezes interfere numa atuação. A atenção a tudo, são tipos de jogos que você não pode ter uma distração porque pode ser decisivo, e eu espero que isso não aconteça com o meu time. So, besides what we have been told already, I think the emotional is a good point of it. Every player feels one way, so we have to be attention all the time, no distraction. They want that to be more focused in the game. Entre as duas equipes, eu acho que é a concentração, é somatória de tudo aquilo que a gente passou no campeonato e eles também. E quem manter o melhor equilíbrio e a concentração, com certeza, são fatores fundamentais. I think every game is a story, and in this game we'll keep more balance and concentration and play the best football. We're gonna win. Grande opportunità perché come hanno detto loro in campo si va in 11 e ci sono il 50% di possibilità. Speriamo di poter fighting through all the odds to get this far. As we said previously, now it's 50-50. Just have to play the game. Ataque. Então acho que tem que ter muita concentração e muita atenção para que a gente cometa o menos erro possível. He says that both the sides are very dangerous sides and both play in a very attacking manner. So if you concentrate more and make less mistakes, then that will be the decisive factor according to the learner. घेऊया एक विराम.